60 दिसांचे लॉकडाऊन असूनही भारतात कोविड-19च्या केसींनी घेतला वेग. फाटले 24 वरां भितर भारतात 7,000 केसींची नोंद. एकूण आकडो पावला 1.39 लाखांचेर. निमणी सुरू जाली डॉमेस्टिक फ्लायटां. दाबोळे सोमारा पावली 3 विमानां. मुंबईच्यान मात येयलें ना एक्कय विमान. पोर्तुगाल पासपोर्टाच्या मुद्द्यान फोडला वादाच्या मोहाचे पोळे. 10वीचे इंग्लिश पेपरांतलो प्रश्न भरलो जायते जाणांच्या दोळ्यांत. प्रश्नपत्रिका तयार करताल्यांचेर करत कारवाय, मागला भाजपान. दिवसलचे दर्शन घडोवपी नमाजग्या कडेन पुरातत्व खात्याची आड नदर. संभाजी महाराजान मोहम्मद अकबराक दिल्ली भेट जावन रावल्या इतिहासीक काणी. रस्तो बांधल्यार वळू येतात पर्यटकांची पावलां सोबीत सुंदर वास्तू वटेन. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. डॉमेस्टिक एअरलायन्सान लॉकडाऊनाच्या काळात प्रवाशा खातीर विमान सेवा सुरू केल्या. सोमारा गोंयांत 3 विमानां पावली. 2 दिल्लीच्यान येयली जाल्यार 1 बंगळुरूच्यान. मुंबयच्यान एकय विमान येवंक ना. कांय तंत्रीक गजालींक लागून मुंबईच्यान विमानां येयलीं ना, जाल्यार पॅसेंजरच नसल्या कारणान जायती विमानां रद्द जाली. जो 15 फ्लाइट्स हैं उसमें मेजॉरिटी की फ़्लाइट्स हमारी बॉम्बे से थी, लेकिन बॉम्बे में जैसा आपको पता है कि कुछ नोटम रिस्ट्रिक्शन किया गया है वहाँ पर कि वो लिमिटेड डिपार्चर्स और लिमिटेड अराइवल होंगे, इसलिए जो बॉम्बे से आने वाली फ़्लाइट्स थी वो अभी कैंसिल हो गई हैं. और इसी तरीके से दिल्ली से जो 1-2 फ्लाइट आनी थी वो लोड कम होने की वजह से वो भी उनको कैंसिल कर दिया गया है. तो अभी हमारे पास जो 15 फ्लाइट्स आनी थी उसमें से सिर्फ 3 फ्लाइट आ रही हैं, 3 फ्लाइट जा रही हैं. जिसमें बेंगलोर इन्वॉल्व है, एक दिल्ली की फ़्लाइट है, 2 दिल्ली की फ़्लाइट है, एक बेंगलोर की फ़्लाइट है. तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा की SOP है, उसके हिसाब से जो सिस्टम है वो ये है कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. एक, आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं अपने आप को, स्टैंप लगेगी आपको 14 डेज़ के लिए. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना टेस्ट करा सकते हैं 2,000 रुपये देके. और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि लास्ट 48 आवर्स में आपने अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो आप मूव आउट कर सकते हैं. You see, we must understand one thing. Since it's the first day, when you start a process after a gap of 2 months, it takes time, and since there is a initiation of the process, and as well as some major airports are working in a very limited fashion, like Bombay and other airports, Hyderabad and other airports are not still functional. So this means that Goa International Airport was supposed to have 15 flights today, but because of that last minute changes in the schedule, so some flights have been cancelled today. We are connecting today with Bangalore and Delhi primarily. Bombay we are not getting any flights up till 30th. Our departure load is comparatively better, around 130 packs in each flight people are departing. And as you see, we have got the all touchless, contactless system in process for check-in and bag sanitization, and everything is taking place. Arriving strength is very low because it may take time for the masses to understand how they are going to be treated when they arrive into a particular airport, maybe at Goa or maybe any other airport. So our arrival loads are per flight around 30-35 passengers. But I'm very hopeful that in coming days, in 4-5 days time, this load is going to pick up. 2 महीने से वेट कर इधर आने का. फिर गोवा में कौन है आपका इधर? हमका इधर कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी वर्क के लिए आया है. अच्छा, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन. कितना महीने से आप वेट कर रहे थे कि इधर आने के लिए? 2 महीने से वेट कर रहे We came down by Ligo and only one seat, one passenger. So the flight was not loaded. The flight was good. Are you longing to come home? Yes, I was there from March. Okay. Gone for a holiday? I had gone to see my son because my daughter-in-law was alone, so my son was supposed to go to Spain. Then his was cancelled and I reached there. So from 25th I was there. I was eagerly waiting. No one was doing anything for us. I was waiting for the Goa government to do something. Okay. No, it's a good decision on the government as a domestic health flight on. Yeah, it's very good. We're very happy about it. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. देशांतल्यो कोरोना केशी कमी जावपाचें नांव घेनात. 24 वरां भितर 7,000 कोविड-19 केसी वाडपाची ही चवथी खेप. आता हो आंकडो 1.39 लाखांचेर पावला.
भारतात एकाच दिसात कोविड-19 केशींचो आंकडो 6,977 जाला. फाटले 24 वरां भितर 154 मरणांची नोंद जाल्या जाल्यार 3,307 दुयेंती बरे जालेत. आतां मेरेन भारतात कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींचो आंकडो 1,39,911 पावला. एक्टिव्ह केसींनी 77,000 आंकडो हुंपला. 4,021 लोकांच्या मरणांची नोंद जाल्या जाल्यार 57,720 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. महाराष्ट्रान 50,000ची मजल मारल्या जाल्यार फाटोफाट गुजरात आसा. गुजरातात हो आंकडो 14,056 जाला. तामिळनाडूत 16,277 पावला जाल्यार दिल्ली 13,418 केशी नोंद जाल्यात. संवसारांतल्या कोविड-19 केशींचो हिशोब पळयलो जाल्यार एका दिसा भितर हो आंकडो 1 लाखा वयर पावला. एकूण कोविड-19 केशी 55 लाखांचेर पावल्यात. 3.47 लाखांच्या मरणांची नोंद जाल्या जाल्यार 23 लाखा वयर लोक बरो जावन घरा गेला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. सांकवाळ आनी चिखली बायोडायवर्सिटी कमिटीनी सोमारा एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयलो. हे दर्यादेगेवेली कालवां काडपा खातीर लोकांनी व्हेल्ली करपां म्हटल्यार हाडीं परत हाडून दर्यादेगेर शिपडायली. संवसारीक जैवविविधताय दीस तेंच्यांनी अशे तरेन मनयलो. सांकवाळ आनी चिखली दर्यादेगो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज हॉटस्पॉट म्हूण घोशीत करचो ही मागणी सांकवाळ आनी चिखलेकारांनी परत एकदां लावन धरल्या. दर्यादेगेवेली जीण पुनर्जिवीत करपाचे यत्नांचो वांटो म्हण सोमारा सांकवाळे बायोडायवर्सिटी कमिटी आनी चिखली बायोडायवर्सिटी कमिटीन विज्ञानीक बबन इंगोळे आनी फादर बोमस परेराचे मजतीन जागृताय घडोवन हाडली. पळयात तेंच्यांनी केल्लें आवाहन. हालींच आमी वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेट केलो ऑन मे 22 आनीक ह्या निमतान आमी चिंतलें की हे पळय जें नुकसाण ह्या उदकान पळय लोकांनी केलां हाडी काडून तेजेर मातशें तरी आमी तें प्रिजर्व करून तेजेर बंदी हाडपाक आनी ते हाडे पळय लोकांनी काडून व्हेल्ले ते आमी हाडून हांगा रिटर्न आयज घातल्या एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेशन. आमकां भरपूर दुखता सांगपाक की आमचेच लोकल लोक हे हाडी वताय ती कालवं काडपाच्या जाग्यार हाडी वताय आनी हें नुकसाण करून दवरताय. सो आमी एक अवेरनस जनरेट करूंक सोदताय की हे हाडी व्हरप न्हू तुमी कालवं काडपाच्या थंयच काडा आनीक आमकां जाय की हे आमची पळय बे आहा चिकाली आनी सांकवाल बे हाची गिरेस्तकाय वाडलेली. Because we had heard about over extraction of shells and clams and even small baby shells and all. So we decided to come here, try to educate people and if possible try to put back the empty shells in the shore. While having a meeting here, informal meeting here, there were proposals to declare this site as a heritage site, heritage hotspot, biodiversity heritage hotspot site. So we have already resolved in past through our biodiversity management committee and even BHS has approved it to declare this site as a biodiversity heritage hotspot. हे सृश्टीन जें कितें आहा तें आमकांच लागून दिल्लें आसा पूण सगळें जरी तर आमी एक बराबर हरपून काडलें जाल्यार मागीर कितें उरता. आतां हो आयचो आमचो प्रयत्न करीत भाशेन हितूंतल्यान घडये आयज व्हडलेशें जावचें ना पूण एक संदेश आयज आमी दिवपाक सोदता करीत भाशेन की आमी हावया जें कितें आमकां दिल्लें आसा ताचो आनंद घेवया पूण ही सृश्टी सांबाळुया. Now the reason we are here today for the oyster and these are the oysters. This is a home for these oysters. Oysters, as we all know, these are the all mother shells. This will be roughly 8 to 10 year old. This big what we are seeing 8 to 10 year old. They can grow if the conducive environment is there. They can survive for almost 10 years. So this will be 8 to 10 years old and what is required for them is the most important is the dead shell or live shell because they release the eggs will be in the water and this bay is unique again, it retains the larvae here, it doesn't allow it to go out. Once they go out they will go anywhere like Shinane, we get Shinane Goi Patta. So they will be retain the larvae here, they hatch because they don't have shell, they are swimming. So they will be swimming in the bay only and once they grow appropriate size they start developing hard shell. But before developing hard shell they are swimming and they have to come back to the home. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पोर्तुगीज नागरिकत्वावेल्यान 10वेच्या पेपरात एक प्रश्न येयला. ह्या प्रश्नान आनीक काय प्रश्न निर्माण केल्यात. संवादांच्या स्वरूपात हे प्रश्न आसात. एक इश्ट दुसऱ्याक विचारता, तुवें फुडारा खातीर कितें प्लॅन केला. दुसरो ताका सांगता, गोंयांत बरी संद ना म्हणून हांवें पोर्तुगीज पासपोर्टा खातीर अर्ज केला. ही प्रश्नपत्रिका तयार करप्याचेर भाजपावाले खुबळ्ळ्यात. गोवा बोर्डान बेगोबेग कारवाय करची तेंच्यांनी मागला. शेनवारा 10वेच्या भुरग्यांनी इंग्लीश विशयाचो पेपर दिलो. प्रश्नपत्रिकेत संवादांच्या स्वरूपात एक प्रश्न आसा. एकलो दुसऱ्याक विचारता, इश्टा तुवें फुडारा खातीर कितें प्लॅनिंग केलां. इश्ट जाप दिता, गोंयांत नोकऱ्यांच्यो संदी खूबच उण्यो देखून हांवें पोर्तुगीज पासपोर्टा खातीर अर्ज केला. प्रश्न विचारपी इश्ट ताका म्हणटा, तुवें बरो निर्णय घेतलो. पयशे खावयले बगर आनी वळखी बगर गोंयांत नोकरी मेळप भोव कठीण. ह्या संवादांतल्यान गोंयांत नोकऱ्यो नाशिल्ल्याचो तशेंच नोकऱ्या खातीर लांच घेता आशिल्ल्याचो संदेश भुरग्यां म्हऱ्यांत वयता अशी टिका जावंक लागल्या. ज्या पद्दतीने क्वेश्चन्स विचारिल्ले आसात तेजे फाटलें इंटेन्शन, तेजे फाटलो प्रेजुडायस हो खरें म्हणजे पूर्णपणे लक्षांत येता. आनी अशा पद्दतीचे मोटिवेटेड, इंटेन्शनल आनी प्रेजुडायस्ड क्वेश्चन्स एक स्कुलांत शिकपी विद्यार्थ्यांक मुद्दाम पद्दतीन अशा पद्दतीचो विचारपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा त्याचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी निशेध करतात. गोंय स्वतंत्र जावन आतां 60 वर्सां जात येतली. 1961 गोंय आमचें स्वतंत्र जालें आनी तेजे उपरांत आयज आमी पळयतात की आजुनूय कदाचित ही अशा पद्दतीचो मायंडसेट की पोर्तुगीज पासपोर्टाच्या संबंधान आसत, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक भडकोवपाच्या संबंधांतलो आसत, हो जर शिक्षण क्षेत्रा भितर असोच उरतलो जाल्यार तेज्या संबंधान कडक कारवाई करपाची आवश्यकता आसा. आनी म्हणून गोवा बोर्डान ह्याच्या संबंधान इमिजिएट इन्क्वायरी इनिशिएट करून जे कोण हेचे खातीर रिस्पॉन्सिबल आसात, मे इट बी द पेपर सेटर, मे इट बी द कोऑर्डिनेटर, मे इट बी द स्क्रुटिनायझर, यांच्या विरुद्ध इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर आमचे अशेंय मागणें आसा की तांकां खंयचे हेजे मुखार बोर्डाचे खंयचेय पेपर सेट करपाच्या हेतूंतल्यान, प्रक्रियेंतल्यान, प्रोसेसांतल्यान तांकां गोवा बोर्डान डिबार करपाक जाय. जेणे कोणी हे क्वेश्चन सेट केल्ले आसात ते खरें म्हणजे ते गोंयांत रावतात, ते टिचर्स आसात. आनी ते जर टिचर्स आसत जाल्यार तांकां डेफिनेटली ते ज्या इन्स्टिट्युशनान काम करतात ती एडेड इन्स्टिट्युशन्सच आसतली ना, बरोबर न्ही. एडेड इन्स्टिट्युशन्सच आसतली. तांकां सरकार एड दिता म्हणजे आमच्या तुमच्या गोंयकारांच्या टॅक्साच्या आदारांतल्यान तांकां पगार मेळटा. आनी जे हांगा नोकरी करतात ते आयज अशा पद्दतीचे प्रश्न विचारून जर भुरग्यांक भडकोवपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार तेंचे विरुद्ध कडक कारवाई जावपाक जाय. तांकां डिबार हे निश्चितपणान करपाक जाय आनी गोवा बोर्डान ताबडतोब करचें अशें भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आसा. पॅटर्न ऑफ पेपर पळय आसा तो पयलीं डिसायड केल्लो आसता आनी एक पॅनल ऑफ पेपर सेटर्स आसता आनी एक तांचो कोऑर्डिनेटर. आदी 3 पेपर सेट करताले, आदी कितें करताले मिक्स करताले क्वेश्चन, तशा प्रकारे पेपर सेट जातालो. आतां इंडिव्हिज्युअली एक पळय आसा तो पेपर काडटा, 3 काडटा. पयलींचे केन्ना 2 पेपर जर आसले ते घेतात आनी पेपर त्या सेटरांनी काडले की ते कोऑर्डिनेटरा कडेन दिता. आफ्टर इट इज ओकेड बाय हिम, इट आर सील्ड and out of that one paper is taken for printing. This is the procedure. Therefore, to add to what बोर्डान एक्शन घेवपाकूच जाय. पण त्याच बरोबर आमी अशी मागणी करता, आय एम ऑल्सो इन द मॅनेजमेंट असोसिएशन ऑफ द स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन, की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन तेंचे घेवपाची म्हणजे थ्रू द मॅनेजमेंट. बिकॉज वी डू नॉट नो एट द मोमेंट वेदर that particular paper setter is from government school. If it is from government school, of course the education department has the right to take disciplinary action against him. And if he is a management, private management, there are aided management, that management should be directed to take action against that paper setter. प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नाचो आयचे परिस्थिती कडेन संबंध जुळयल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचेरय भाजपान फोग काडला. पळयात. लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री दिगंबर बाब कामत यांचो एक काल ट्वीट वो त्यांनी पब्लिश केलो. खरें म्हणजे एक एक्स चीफ मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर तेन्नाचे आनी राजकारणा भितर इतले वर्सां काम करतात आनी तेजे कडल्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीच्या ट्विटाची अपेक्षा नाशिल्ली की
हो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न जो आसा इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द करंट सिच्युएशन इन गोवा अशा पद्दतीचो हो ट्वीट आशिल्लो. शिक्षण क्षेत्रा भितर राजकारण करपा खातीर खूब गजाली आसात. त्या जाग्याचेर राजकारण करूं येता आनी तेजी माध्यमांय वेगळी वेगळी आसात. त्या माध्यमांतल्यानूय राजकारण करूं येता. पूण शिक्षण क्षेत्रा भितर अशा पद्दतीचे खरें म्हणजे जेन्ना प्रश्न विचारले वतात तेन्ना सगळे पॉलिटिकल ओपिनियन्स, सगळे पॉलिटिकल आयडियोलॉजी, सगळ्या पद्दतीचे पॉलिटिकल प्रेजुडायसीस कुशीन दवरून खरें म्हणजे ह्याचो निशेध हो जावपाक जाय. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाच्या दक्षिण गोंयच्या फाट्यानय प्रश्नपत्रिकेच्या हेतूचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. आणि शिक्षण क्षेत्र ज्या क्षेत्राक आमी पवित्र क्षेत्र मानतात त्या क्षेत्रांतल्यान राजकारण करपाचो प्रयत्न जावप, त्या क्षेत्रांतल्यान भुरग्यांची मनां दूषित करपाचो प्रयत्न जावप, त्या एज्युकेशन क्षेत्रांनी जातून भितर ती एग्जामिनेशन, त्या एग्जामिनेशनाच्या प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मनात चुकीच्यो आयडियाज भरवपाचो प्रयत्न करप हाजो सगळ्यांनीच निशेध करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. भिरोंडे म्हादय न्हंयतल्या किंवार ह्या पिकनीक थळार बुडलेल्या शुभम अर्जुन पाटील ह्या भुरग्याची कूड सोमारा मेळ्ळी. 24 वर्सां पिरायेच्या ह्या भुरग्याक बुडोवन मरण येयलें. IDC दिवचलचो 6 जाणांचो पंगड सत्तरीत भोंवपाक म्हणून गेल्लो. अग्निशमन दलाची कालच्यान सोद मोहीम चालू आसलेली. शेवटाक सोमारा तेची कूड मेळ्ळी. अग्निशमन दलाचो अधिकारी BA गांवसान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. कुमार शर्मा म्हणून आमकां 18:45 कॉल केल्ले भिरोडना कोण एक बुडला म्हणून. आमी रोखडे गेले, सर्च केले, आमकां बॉडी मेळांक ना. आज आमी 7 स्टार्ट केले. आतां आमकां बॉडी मेळ्ळी ती म्हणजे हँड ओव्हर केली पुलिसां. फॅमिली आसली. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान अनिकेत नार्वेकार. बोगमाळो दर्या वेळेर वचपाक रस्तोच ना. थळाव्या लोकांच्यो कागाळी आसात. काम मंजूर जाल्लें पूण लॉकडावनाक लागून हें काम आडखून पडलेलें. फुडल्या सप्तकांत हें काम हातांत घेतलें अशें थळावी सरपंच लॉरिना डिकुनान सांगलें. पोरू नोव्हेंबर म्हयन्यांत आयिल्ल्या वादळान हो रस्तो पिड्डेर जालो अशें ती सांगता. In November 25th, when a cyclone passed Goa, that is the time हो रस्तो डॅमेज जाला. And from that time onwards, Sir Mobin is and coordinating with us. आणि आमी पंचायत सराला कोऑर्डिनेट जायन प्रोसिजर चालू हाडलो. प्रोसिजर जावच्या टायमार डेडलायन आमकां एप्रिल एंड पासून कंप्लीट करपाची हाडली ना. आमी वी इन अ फूल स्विंग टू गेट इट डन, बट वी आर विथ द ब्युटिफिकेशन एंड द retaining wall. But due to lockdown, this work was pending. We have got all the authorities' permissions, and a temporary work I'm starting in next week. Madam, what are the plans for this road? Plans for this road, actually this is the only road which access to the home for the aged, and it needs to be done in priority. That is why Sir was after the panchayat, after the authorities to get it done on priority. But due to lockdown, it was pending because no labours could be called due to social distancing and all, and that's why we could not get it done in urgent basis. Madam, the beautification करपाचें. What work is this? Yeah, beautification करतले. We are going to have a nice senior citizen sit out which is going to be done with pavers and all. So that is our future plan. Madam, what about the toilet that is shifted? Toilet, actually the toilet what is put over here, it was operational, but due to the same reason, because of the cyclone effect, the waves hit and some of the plumbing got damaged. So now repair work is going on, and but the position of the toilet which is now at the moment, we are trying to shift it somewhere else where it cannot, it's not going to be affected on the beach side. So that is a basic thing what we have to do. And this toilet is also required because there is no changing room in Bogmalo, there is no toilet in Bogmalo. So this is one necessity which we want, and on priority we have already got in touch with the land owner, and Sir Mobin is going to take care of it, and he is also after with the toilet. But first priority we are getting the road done with the retaining. On temporary we are starting next week. 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसाव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलचो ऐतिहासीक निमुजगो अर्थात
नमाजगा सरकारी आड नदर जाल्ल्यान एकडो पडला. 1683 वर्सा छत्रपती संभाजी महाराजान औरंगजेबाचो पूत महम्मद अकबराक तो बांदून दिल्ल्याचे इतिहास सांगता. पूण सध्या तेका मिना खणीन रेवाडो घातला. थंय वचपाक वेवस्थीत वाटय ना. पुरातत्व खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान सोबीत सुंदर अशे वास्तू कडेन कोणाचीच पावलां वळटना दिश्टी पडनात. दिवचलच्या पाजवाड्याचे वयले वाटेन दोंगुल्लेचेर हो निमोजगो आसा. लोकवस्ती पासून फकत 1.5-2 किलोमिटरांचेर. थंयच्यान पुराय दिवचलचेर नदर भावडाव येता. पुरातत्व खात्यान इतिहासीक वास्तू म्हण तिची नोंद केल्या खरी, पूण थंय वचपाक रस्तो येना आनी ही इतिहासीक वास्तू फाटलो इतिहास कोणाक खबरय ना. म्हणून निमोजगो पर्यटकांक अनवळखी जावन रावला. निमोजगे कडेन वचपा खातीर रस्तो तयार जालो जाल्यार हे उपेक्षीत इतिहासीक वास्तू वटेन पर्यटकांची पावलां वळूं येतात. आमच्या भाशेन आमी हांगा निमोजगांव म्हणटा. ल्हानपणा पसून आमच्या हांगासर म्हणजे चडसो टायम आमी हांगासर स्पेंड करतालीं. केन्नाय अशें दिसलें वचपाचें कशें जाल्यार हांगासून सगळो बिचोलेचो व्यू दिसता. जे पळोवपाक गेल्यार ऑलमोस्ट फूल बिचोली आनी एक बारीक बारीक अशे जागाय बीन अशें दिसता की त्यो खूब सुंदर आसा. पर्यावरण थंड आसा. हांगा येयलें की मनाक एक बरें उमेद येता सारकी, प्रसन्नता कशी. बट येवपाक हांगासर अशें लोकांक सद्या वाट खबर ना. मेंटेनन्स सारकें ना तेजें. वाट करची, रोड करचो, मेंटेनन्स करपाचें, कित्याक ही एक अशी जागा आसा जी ट्युरिस्ट प्लेस जावं शकता. आमी सध्या जे उबे आसात ताका नमाजगांव अशें म्हणटात. आर्किओलॉजीच्या बाबतींत ह्या जाग्याक खूब म्हत्व आसा आनी गोंयान ज्या प्रमाणे हाचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें पण तशें लक्ष गव्हर्मेंट धर आनी कोण ऑथॉरिटीज आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट ताचेर दिनात. पण ह्या जाग्याक एक खूब म्हत्व आसा. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी ताची राखण जावपाक जाय. पण सगळ्या वाठारांत भोंवतणी मायनींग आसल्या कारणान हांगा ताचेर लक्ष दिनात अशें दिसता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. गोवा मायल्सान राज्यांतर्गत टॅक्सी सेवा सुरू करपाचें थारायलां. कोरोनाक लागून येयल्ल्या आर्थीक संकटाचेर मात करपा खातीर तेंच्यांनी टॅक्सीचें भाडें देंवोवपाचो निर्णय घेतला. दर किलोमिटरा आड 3 रुपया उणें करून 4 किलोमिटराच्या अंतराक 99 रुपया रेट थारायला. गोवा मायल्साचे कांय ड्रायव्हर गोंया भायले. तांकां गोंयांत हाडटले जाल्यार गोंय सरकारान मार्गदर्शक तत्वां घालची, नाजाल्यार तेंच्यांनी आपापल्या राज्यांतल्यान चांचणी करून गोंयांत येवचें अशें गोवा मायल्साचो संचालक पराशर खोतान सांगलें. We are also working on two things. It is that employee transportation आणि सेकंड म्हणल्यार जे आमचे 25% कस्टमर जे आशिल्ले ऑलरेडी गोंयांत. पयलीं तुमी समज पळयत जाल्यार 75% ट्युरिस्ट आशिल्ले, 25% आमचे हे आशिल्ले लोकल युजर्स आशिल्ले. इन्स्टेड ऑफ युजींग युअर ओन व्हेकल यू कॅन यूज द टॅक्सी अँड इन शेअरिंग बेजीस तुमकां पार्किंगाचो प्रॉब्लेम नासतलो आनी वी आर गोइंग टू टेक दॅट प्रिकॉशन्स की डेफिनेटली तुमी सेफ उरतले. आमी बऱ्याचशा गोश्टी आमी म्हाका तुमी तर पळयल्या की सोशल डिस्टन्सिंग आमी मेंटेन करपा लागून खुबश्यो आमी ट्राय करतात. म्हणटकीर आमी गोवा मायल्सान अशें ठरयलां की आमी आतां थोडे म्हळ्यार मेंटेन करपा लागून दोनी सायडींतल्यान विन विन सिच्युएशन जावपा लागून आमी थोडे आमचो रेट्सूय देंवयतले. फाटल्या दिसांनी हांवें आमचे जितले टॅक्सी ओनर्स आसा तांची सगळ्यांची हांवें मिटींग घेतिल्ली आनी मिटींग घेवन तांकांच सांगिल्लें की तुमी एक रेट सजेस्ट करात जो रेट तांकांय परवडटलो आनी तो रेट लोकल्सांकय ऑन शेअरिंग बेजीस वचपाकय परवडटलो. एट 99 रुपीज यू कॅन ट्रॅवल अप टू 4 किलोमिटर. आनीक दुसरी आमी हें केलां की सगळ्यांचे टॅक्सीचे आमी 3 रुपया पर किलोमिटर आमी आतां रेट मातसो सकयल देंवयल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सावड्डेकारांनी सोमाराक खण मालाची येरादारी करपी ट्रक आडोवन दवरले. ईदाची भौशीक सुटी आसूनय लोकांचे वस्तींतल्यान धुल्ल करत ट्रक धांवताले. उपजिल्लोधिकारी आनी पुलिसांनी हस्तक्षेप केल्या उपरांत माल भरलेले ट्रक तितले सोडले. उरलेल्या मालाची येरादारी मंगळारच्यान जातली. ईदा निमतान सोमारा भौशीक सुटी आसली, पूण सावड्ड्यां खण मालाची येरादारी करपी ट्रक थांबनासतना धांवताले. मुस्लीम भावांचे उमेदीचेर विरजण पडचें न्हू म्हण कांय थळाव्या लोकांक बरोबर घेवन ही येरादारी थांबयल्ल्याचे थळाव पंच नितेश भंडारीन सांगले. उपजिल्लोधिकारी आनी पुलिसांनी येवन हे प्रकरण हाताळ्ळें. पळयात. आयज आमची पब्लीक हॉलिडे आसली, ईद आसली, त्या निमतान हांगा मायनिंगान आनी सगळो ट्रान्सपोर्ट भरून धाडला. त्या निमतान आमी आयज आमच्या लोकांनी आनी आमची सगळ्यांनी मेळून हो ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो आहा. कितें जाता
फुडें आतां कितें सांगलें तांकां ना तेंगे सांगलां की ज्यो भरल्या त्यो सोडपाच्यो आनी हेजे मुखार तुमी येवपा ना म्हणून फुडें आज दीसभर आनी 10 दीस भर बंद करपाचो म्हणून कित्याक लोक भोंवतात न्हू ईदा लागून कोणी मुस्लीम लोक आनी बाकीचे आनी आमचो कांय इशू ना तसो ट्रान्सपोर्टा हे बद्दल ते मागीर फाल्यां त्यांनी चालू करपा जाता गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.